आम्ही नगरगाव पंचायतीन आयज स्पीड ब्रेकराचेर गेली 10 ते 12 वर्सां आमी ठराव घेता पंचायती कडेन एक स्पीड ब्रेकर घालचे। हांगा आमचें नेवें स्कूल आसा, त्या भायर आमची पंचायत आसा हांगा आनी हांगा मार्केट आसल्या कारणान हांगासर रहदारी चड आसा आनी हेज्या खातीर आमी 10 ते 12 वर्सांनी स्पीड ब्रेकर घालची म्हणून मागणी पंचायती कडेन करता। पंचायत इल्ल्या फावटी आमकां सांगता ते कलेक्टराक धाडलां, आमी रोड्साक धाडलां आनी कोणाक धाडलां आनी आयज पर्यंत आमकां तेजेर कांयच इम्प्लिमेंट जाल्लें ना। हांगा ऑलरेडी हांगा स्पीड ब्रेकरय ना आनी कांय ना आनी इल्ल्या ग्रामसभेन आमकां एकच सांगता की ते आमी कलेक्टराक धाडलां, कलेक्टर इन्स्पेक्शन करपाक येतलो आनी तेच्या फुडें आमी ते पळयतले। पूण आजून पर्यंत कलेक्टरय ना, रोड्स ना, ट्राफीक पुलीसय ना आनी कोण ना। हें ताजें माकड टापाचें प्रकरण जाल्लें आहा। तातूंत आमच्या धाव्यान नगरगाव पंचायतीन म्हणजे धाव्यान ताजो एक कोण तरी पेशंट मेळ्ळो आहा, म्हणजे त्या रोगाचो फैलाव जो आहा हो आमच्या नगरगाव पंचायतीन जाल्लो आसा। तेन्ना पंचायती कडेन आमी एक मागणी केली की 26 जानेवारीच्या ठरावान घातलेलें की हें हेल्थ डिपार्टमेंटा अंडर लोकांक जागृती करची आनी जें कितें लसीकरण डोस आसा, कित्याक आयज लोक आमचे जे आहा ते काजूनी वचपाक भियेता आनी काजू हो आमच्या सत्तरीचो उदरनिर्वाहाचो मेन साधन आसा। तेच्या खातीर आमी पंचायती कडेन डिमांड केलो की हे ताबडतोब हेल्थ डिपार्टमेंटाचेर तुमी दबाव हाडून हें लसीकरण आहा जें फास्ट करचें आनी जेणे करून लोकांच्या मनान तो हे आतां KFDच्या अंडर भंय जो निर्माण जाला तो हें कमी जातलो। आमी सादारण पयलीं स्टार्टिंगाक 9 केल्ले पण ते आजून एकूय मेळोना, कलेक्टरान एकूय हे दिवना। पण शक्यतो आमी बेगिनात बेगीन हें करून आतां हें करतले। ग्रामसभेन ते एकदां सांगता मागीर लक्षांत घेवन उरना ते मातसो प्रॉब्लेम जाता पण एक्चुअली टायम जालो। पण आतां आमी शक्यतो बेगिना हें करून जे कार्यवाही करून बेगिनात बेगीन घालतले। शक्यतो म्हणल्यार आमी पंचायत मेंबर ह्या नात्यान गांवागांवांनी आमी सांगतले, चडांत चड लोक आमकां सदांच मेळटा, सुद्दां आमच्या संपर्कान आसता तांकां आमी सांगतले। प्लस आमच्या हेल्थाक हें करून आमी हें करपाक लायतले तांकां मातशें गांवागांवांनी वचून तुमी हें करा, जनजागृतीकरण करून तुमच्या लोकांक समजावून सांगपाचें हें करा आनी तांकां सुचना करा की जर करून कितें अचानक जर कितें जालें जाल्यार आमच्या खेडेगांव आसल्या कारणान लोकूय थोडे खूब अशिक्षीत आसा, तांकां कळना। ते येवन तेंच्यांनी हे आमचे हेल्थ ऑफिसर जे आसा तेंच्यांनी गांवान वचचें आनी तांकां समजावून सांगचें। सपोज फाल्यां जर जालें जाल्यार तुमचो कितलो रोल आसलो, कंट्रोल आसतलो? कंट्रोल म्हणजे शक्यतो आमी तेजेर वेवस्थीत थंय कोण घेतलो की सविस्तर जी म्हायती काडटले ती लोकांकूय मेळटली म्हायती, आमी तेचेर हें करून विचार करून वेवस्थीत जें कितें जाय वेवस्थीत